दिव्यवाणी 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 मोगाच्या भावा भयणीनो तुमकां समेस्तांक एक बरो दीस हांव मागता आनी आयच्या दिसाच्या ह्या देवाच्या उतराच्या नियाळाक मोगाचो स्वागत करता. देवान आमकां समेस्तांक हे जिविताचें देणें कुटुंबांत जियोंक फोव केलां. आम्हा समेस्त कुटुंबांत जल्मात हांव कुटुंबांत आमी जियेता. आज कुटुंबा जिविता विशयांत आमी नियाळ करूंक वता आसतना आमच्या सर्व कुटुंबाच्या सन्या पासत कुटुंबांत देवान आमचेर उतरल्या सर बसाव बसत ताका आमी अर्गां दिवया, होगळाप दिया, ताची स्तुती करून ताका आमी नावाडया. ह्या गिता मुखांतर तुका नावाडटा ये सोम्या वडवीक तुजी गाथा, तुजें नांव वाखणटा, तुजो मोग नियाळटा, तुका हर्सिता ये धन्या. तुका नावाडटा ये सोमिया वडवीक तुजी गाथा, तुका नावाडटा ये सोमिया वडवीक तुजी गाथा, तुजें नांव वाखणटा, तुजो मोग नियाळटा, तुका हर्सिता ये धन्या. तुका नावाडटा ये सोमिया वडवीक तुजी गाथा, म्हाका जिवीत तुवें दिलें, मोगाळ कुटुंब फावो केलें, म्हाका जिवीत तुवें दिलें, मोगाळ कुटुंब फावो केलें. क्रिस्ती कुटुंबान म्हाका जनन दिवन वागयलें, जीवन पावन केलें. क्रिस्ती कुटुंबान म्हाका जनन दिवन वागयलें, जीवन पावन केलें. तुका नावाडटा ये सोमिया वडवीक तुजी गाथा, तुजें नांव वाखणटा, तुजो मोग नियाळटा, तुका हर्सिता ये धन्या. तुका नावाडटा ये सोमिया वडवीक तुजी गाथा, वडवीक तुजी गाथा, वडवीक तुजी गाथा. देवाचें उतर सा पावलान एफेस घरांक बरयल्ल्या पत्रांतावन 3रो स्वर 14व्या वळींतावन 19वी ओळ. St. Paul's letter to Ephesians, chapter 3, verses 14 to 19. हांव बापा हुजेर सरपडून मागता, सर्गी आनी संवसारी हर एक कुटुंब आपलें नांव ताचे थावन घेता. तो आपले मैमे भरीत संपत्ते थावन पवित्र आत्म्या मरिफात तुमच्या अंतस्करणाक घटाय दिवन तुमकां धड करूं. अशें भावार्था वरवीं तुमच्या काळजांनी क्रिस्त बिडार करूं. क्रिस्ताच्या मोगाची रुंदाय आनी लांबाय, उबाराय आनी गुंडाय केदी वर्ती म्हूण आटापचे सकत सर्व देवाच्या लोकां सांगाता तुमकां लाभच्याक मोगांत तुमच्या जिणेची पाळां रोंबूं. मोगाचेर तुमच्या जिणेची बुन्याद पडोवन घट आसूं. समजणे व्हरतो क्रिस्ताचो मोग तुमी जाणा जावन देवाच्या संपूर्णयेन तुमी भरूं म्हूण तुमचे खातीर हांव देवा लागीं प्रार्थना करता. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो,
बोवा पुरबायचे प्रार्थन सांग पावलान एफएस घराच्या त्या कम्युनिटी खातीर कुटुंबा खातीर केल्लें. क्रिस्ताच्या मोगांत हर एक कुटुंब गूंड रोमोन आसच्याक ताणें केल्लें तें प्रार्थन जावन आसा. एक फावटी क्रिस्ता खातीर काजारी जोडी ह्या पंगडाक एका दिसाचे शिबीर मांडून हाडिल्ल्या वेळार त्या पंगडाक थोडे विशय कुटुंबा जिविता विशयांत सांगच्याक म्हाका आपयलेलो आनी त्या पंगडांत सुमार 60 काजारी जोडी आसली. 60 काजारी जोडी, थोडी काजार जावन 4-5 वर्सां जाल्ली आसली, थोडी 10-12 वर्सां, थोडी 25-30 वर्सां, थोडी इवन 40 वर्सां वयली काजारी जोडाय थंयसर आसली. तांकां सुरवेर एका काजारी जोड्याचे जिणेचे घडीत हांवें विचारसून सांगलें. तेच घडीत आतां तुमकां सांगूंक वाश येता. हे एक जोडे स्टॅनी आनी स्टेसी म्हणून तांचें नांव. दोगांय सॉफ्टवेअर इंजिनियर जावन एका कंपनींत काम करनासतना एकामेकाच्या मोगार पडलीं. मोगार पडोवन थोडीं वर्सां ती आसली उपरांत तांणी काजारी जिवितांत सांगाता रावूंक निर्धार घेतलो. बोवा पुरबायचें काजर तांचें जालें. काजर जाल्या उपरांत सुमार 10 वर्सां ह्या जोड्याक भुरग्यांचें देणें लाबोंक ना. मस्तू तांणी चॅकअप करून परीक्षा सकट केल्ली. डॉक्टर कितेंच समस्या ना म्हणटले जाल्यार भुरग्यांचे देणें तांकां लाबोंक ना. सबार रेतीर मंदिरां वचून रेतीऱ्यो केल्यो, विविध मागण्याच्या जाग्याक तांणी भेट दिली आनी अखेरेक तांच्या मागण्याचो फळ जावन देवान तांकां एक भुरग्यांचे देणें फावो केलें. आनी एक चेडूं भुरगें तांकां लाभलें आनी त्या चेडवा भुरग्याक भोव जतनायेन तांणी ल्हानपणांत सांबाळलें. विशेश जावन स्टेसी ताचें काम सोडून भुरग्याक कितें उणेंपण जावं नजो म्हणून कामाक ताणें तत्काल एक रिसायन दिलें आनी भुरग्या खातीर 2 वर्सां ताणें घराच रावून सांबाळून ताका वागयलें. स्टॅनी ताच्या कामांत मुंदरसून आसूं नासलो. अशें भुरग्याक सुमार 3 वर्सां जी प्राय जाता आसतना आमी जाणा 3 वर्सांची भुरगीं इल्लीशीं तशीं धांवचेत आनी चड पोखरीपण आयले चड आसतात. तशें स्टेसीक एकलेंच भुरगें जाल्ल्या वरवीं इल्लेशें पोखरीपणां चड आसलीं. आनी एक दीस अशें घडलें की स्टॅनीन कामां वयता आसतना ताका हेच्या पयलें इल्लें ताळ्याची दूख आसली, प्रॉब्लेम आसले. त्या देखून तो स्ट्रॉंग सिराप कितें म्हणटात वखद थाळाचे प्रॉब्लेम आशिल्ल्याक ताका घेवंक ताणें घेतिल्लें. ते उपरांत ती बॉटली ताणें थंयसर भायर त्या बायल्या कुडांत ताणें दवरली. आमसोराक म्हणल्यार बरी तो ऑफिसाक वता आसतना ताका वाटेर उडास जालो. ताणें ती बॉटली थंय सोडल्या म्हणून आनी ताणें फोन करून सांगलें आपल्या पत्नीक हाडे आसली बॉटली हांवें उडास नासतना थंय सोडल्या, ती भुरग्याक मेळनातल्या बरी पळय म्हणून सांगलें. त्या वेळार ताची पत्नी स्टेसी काम करनासलें कुजनान. भुरगें सकाळींच्या वेळार न्हिदोन आसलें जाल्ल्यान आतां भुरग्यांक इमिडिएट कांय गरज ना, मागीर हांव दवरतलें म्हूण चिंतून ताणें वचोना. मागीर दवरया भुरगें उठल्या उपरांत वेळ आसा न्हय म्हूण आपलें काम तें मुंदरसून गेलें. अशें कामार वता आसतना मागीर ताका विसार पडली. पूण स्टेसी उठलेंच भायर येवन आयल्या उपरांत थंयसर ताणें पयलीं पळयली ती बॉटल ताका सोबीत दिसली. हें बरें केलें म्हूण जाय जें म्हूण चिंतून तें पियेलें.
आनी पियेलो उपरांत ताका कितेंय विशेष भोगलें ताणें बोमारू सुरू केलें धांवून आयलें ताची स्टेसी धांवून आयलें रांदच्या कुडांत धांवन पळयतना भुरग्याक मस्तू प्रॉब्लेम जावन आसा बेगीन ताणें फोन करून सांगलें तकतेराक आपल्या पोतीक ताणें फोन करून ताणें सांगलें तक्षण आस्पत्रेक व्हर म्हणून अशें व्हरता आसतना थंयसर स्टॅनी येवन आस्पत्रेक पावलो भुरग्याक तांणी तक्षण एडमीट केलें केल्या उपरांत थोड्या वेळा उपरांत डाक्टरान सांगलें आय एम सॉरी म्हाका कितेंच करूं जावना भुरगें वाचूंक शकना आनी ह्या वेळार स्टॅनीन आपल्या पोतीन एक वॉर्निंग दिल्लें जाल्यार ताणें तें करूंक नातलें पयलें उतर ही दुखाची खबर मेळटा आसतना कितें तें उतर दिलें आपल्या पोतीनेक म्हणल्यार ते सवाल हांवें थंयसर आशिल्ल्या त्या काजरी जोडांक घालें तांकां विचारलें स्टॅनीन कितें सांगलें जायचें स्टेसीक आनी थोडे दादले म्हणूंक लागले खंडीत जावन ताका इतलो राग आयला जायचे रागान ताणें कले सकट गाळी दिले आनी कितल्या फुडें सांगलां करूंक जावना गी हें करूंक जावना गी कित्याक तुवें अशें केलें म्हूण जाल्यार तशें थोड्यांनी सांगलें जाल्यार आनी थोडे जाणांनी इल्लेशें मायल्ड बेजारान काय कितें सांगलें दिसता तशें म्हणून विविध जापी थंयसर ताणें दिल्यो पूण म्हज्या भाव भयणीनो नीज जावन स्टॅनीन कितें सांगलें स्टॅनीन म्हळें आपल्या पोतीनेक स्टेसीक त्या वेळार पटलून धरून ताणें सांगलें स्टेसी आय लव यू हांव तुजो मोग करता मोगाच्या भावानो भयणीनो स्टॅनीक थोड्या तेंपा उपरांत हांव म्हणटा आसतना हांवें ताका विचारलें ही अशी एक जाप तुवें तुज्या पत्नीक दिली म्हूण हांवें आयकलें कशें तूं ती जाप दिवंक शकलोय कोणीय दादलो जाल्यार त्या वेळार रागार आपल्या पत्नीक जोर करता आसलो आनी कितेंय करता आसलो एक थापाड मारता आसलो पूण तुवें तुज्या पत्नीक म्हळें स्टेसी आय लव यू स्टॅनी म्हणूंक लागलो जर हांव त्या वेळार म्हज्या पत्नी सांगाता रावना ताका सपोर्ट करिना ताच्या त्या दुखांत हांव भागीदार जायना तर हांव तिचो पती जावन कितें फायदो मोगाच्या भावानो भयणीनो पळया स्टॅनीची ती जाप हांव तसो पती ताच्या त्या दुखांत कश्टांत ताच्या त्या परिस्थितींत हांव ताच्या सांगाता आसूंक हांवें दिल्ली ती भास आमचे कुटुंबां मोगाच्या भावानो भयणीनो विविध तराच्या परिस्थितीक आमी वळख जाता सबार तराच्या कश्टांक अनवराक जावंक पुरो दुखाच्या परिस्थितीक आमी वळख जाता आसतना आमी एकामेकाचो सांगात दिवन एकामेकाच्या त्या संगातपणांत एकवटांत जिवंक आमकां मेळ्ळें तें वर्त्यापण जावन आसा सबार पोटी मोगाच्या भाव भयणीनो हें आमी विसरता सांत पौल आमकां सांगता आज आमी आयकल्ल्या त्या वाचपांत सर्गी आनी संवसारी हर एक कुटुंब आपलें नांव ताचे थावन म्हणजे बापा थावन घेता म्हणटा तो हर एक कुटुंब आपलें नांव बापा थावन घेता म्हणजे मोगाचो अर्थ कितें आमची कुटुंबां आमी जावन करची तसले कुटुंबांनी देवान ताच्या विशेष मांडावळींत ताच्या विशेष योजनांत आमकां एका कुटुंबांत तो सांगाता हाडटा आमी कोणीय आमच्या आवय बापायक विसरूंक शकना म्हाका असली आवय जाय म्हाका हो बापूय जाय म्हूण आमी कोणीय विसरूंक ना आमची आवय आमची बापूय देवान आमकां विसरून दिल्ली ती वर्ती तेणी जावन आसात म्हाका हो भुरगो जाय ते भुरगे जाय म्हूण आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक विसरूंक शकनात या म्हाका असलो भाव जाय असले भयण जाय म्हूण कोणी विसरूंक शकना म्हाका न्हू आमच्या कुटुंबाची हर एक सांदे आमकां देवान ताच्या विशेष मांडावळीन विसरून दिली आतां सांत पौल म्हणटा हर एक कुटुंब सर्गी आनी संवसारी आपलें नांव बापा थावन घेता बापाच्या त्या विशेष मांडावळींत मोगाच्या भाव भयणीनो आमी सांगाता येता आसतना
आमी कुटुंबाचे हर एक सांदे एकामेकाक देवाची देणी जावन आसा. I am a precious gift to the other in my family. Every person in the family is a precious gift to the other. हे सत मगाच्या भाव भयणीनो आमी समजून घेवचें आमच्या कुटुंबा जिवितांत. देवानच आमकां सांगात हाडला आसा आमी एकामेकाक देणी जावन ताणें दिल्ले जावन आसा. आनी ही एक विशेष कुटुंबा जिवितांत आपोवन आमकां हर एकल्याक लाभला. तर असली एक मोगाची कुटुंबां आमी बांदून हाडच्या खातीर कितें गरजेचें? वॉट आर द इन्ग्रेडियंट्स ऑफ ए हॅपी फॅमिली, अ लविंग फॅमिली? हे मोगाचें न्हू देवाच्या उतरांत हांव आमी आज समजूंक प्रयत्न करया. इंग्लीश भाशेंत कुटुंब म्हळ्यार फॅमिली म्हणटा आमी. FAMILY फॅमिली म्हणलो शब्द उपयोग करता. आनी त्या फॅमिली शब्दांत 6 अक्षरां आसात. त्या 6 अक्षरांक समज जावन 6 सादे संगती आज तुमच्या मुखार हांव दवरता. पयले मोगाचे भाव भयणीनो, F अक्षर आमकां सांगता की आमच्या कुटुंबांत आसूंक जाय फेथ, भावार्थ. भावार्थाची मंदिरां आमच्या कुटुंबांत जायचे मोगाच्या भावनो भयणीनो. आनी ह्या खातीर आतां आमी आयकलें तें वाचप सांत पावलान सांगिल्लें. तो म्हणटा मुंदरसून, भावार्था वरवीं तुमच्या काळजांनी क्रिस्त बिडार करूं. क्रिस्ताच्या मोगाची रुंदाय आनी लांबाय, रुबाराय आनी गुंडाय केदी वर्ती म्हूण आटापोवचे सकत सर देवाच्या लोकां सांगाता तुमकां लाभच्याक मोगान तुमच्या जिणेची फाळां रमू म्हणटा. भावार्था वरवीं तुमची कुटुंबां बांदून हाडलेली जावं मोगाचें न्हू. थेर भावार्थ आमच्या कुटुंबांत भोव गरजेचो. आमच्या भुरग्यांक आमी दोतोनीक धाडटा. ह्या दिसांनी दोतोन ना, पूण दोतोन आसल्या वेळार दोतोनीक धाडचें भुरग्यांक. आयताराची दोतोन आसता. मोगाचें न्हू दोतोनींत भावार्थाची संगती तांकां थंयसर समजोवंक अवकाश मेळटा. आमचो क्रिस्ती भावार्थ कितें जावन आसा आनी तो भावार्थ आमी आमच्या कुटुंबांनी कसो जियोवचो ह्या संगती विशयांत देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक आनी आपली ते भावार्थाचे सतां समजून घेवन आपली जिणी क्रिस्ती जिविताक समज जाल्यार कशें जिवचें म्हणून ते समजून घेवंक व्हरता अवकाश भुरग्यांक लाभता. सबार आवय बापाय मोगाच्या भाव भयणीनो, हे संगती विशयांत तितले गूढ चिंताप ना. धाडटा आमी भुरग्यांक, पूण भुरगीं दोतोनी गेल्ल्या वेळार सारकें कितें ताणें थंयसर शिकात जाय तें शिकतात गी म्हणल्या विशयान सबार आवय बापूय गमान दिनात. एग्जाम्पल दिवचें जाल्यार मोगाचें आमी जाणाव, तुमी तुमच्या भुरग्यांक ट्युशनाक धाडटात या इस्कॉलांक धाडटा आसतना थंयसर दुसरे सब्जेक्ट आसात. सायन्स आसूंक पुरो, मॅथ्स आसूंक पुरो, सोशल आसूंक पुरो, सिविक्स आसूंक पुरो, खंयचे सब्जेक्ट्स आसात. ते सब्जेक्ट्स ती इस्कॉलांत शिकोवन घरा येता आसतना तुमी विचारतात भुरग्यांक, आज मॅथ्सांत काले होमवर्क दिला, आज सायन्सांत कितें दिलां, आज इंग्लिशांत काले बरोवंक सांगलां, ताची कॉपी बूक जावंक पुरो आनी कितें तुमी पळयतात. कित्याक पळयतात? भुरग्यान सारक्या रितीन समजोवन शिकात जाय म्हणून. जर ते शिकोवना तर ताका समजय जाय, दुसरी वाट सोदूंक जाय. ह्या खातीर तुमी खचीत करतात की भुरग्याक समजला या ना. आतां मोगाच्या भाव भयणीनो, आयताराच्या दिसा तसो भुरगें दोतोनेच्या क्लासीक वता, दोतोन जावन ते फाटी येता. फाटी आयिल्ल्या वेळार कितली आवय बापूय ह्या मलगाडी घरची तुमच्या भुरग्यांक तुमी विचारतात, आज दोतोनेच्या क्लासींत कितें शिकलें, कितें तुमकां सांगलें, कितें होमवर्क दिलां, कितले आवय बापूय विचारतात. जर हे सवाल भुरग्यांक मोगाच्या भाव भयणीनो तुमी करिनात, भुरगीं कितें समजतात? भुरग्यांच्या मोतीक हें समजता की दोतोन गरजेची न्हय, तितलें इम्पॉर्टंट तें न्हय, ताका चड महत्व ना. खाली मॅथ्स, सायन्स आनी उरले सब्जेक्ट मात गरजेचे. कित्याक म्हजी मम्मी डॅडी त्या विशयान म्हाका विचारतात, दोतोने विशयान म्हाका कितें विचारना. आयताराचे ती मिसाक गेल्ल्या उपरांत फाटी येता आसतना कितलीशी तुमी आवय बापूय मोगाच्या भाव भयणीन तुमच्या भुरग्यांक आज पदरापान शर्मवांत कितें सांगलें,
आजचे पयलें वाचप कितें आशिल्लें, आज वांजेल कितें आशिल्लो, ही सवालां कितले जाणां करतात मोगाच्या भाव भयणीनो. जर हे ल्हान संगतीक आमी गमान दिना आमच्या कुटुंबा जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत आमची भुरगीं भावार्थता ते आकर्शीत जायनात. मागीर मोगाच्या भाव भयणीनो तांकां सुमार 16-17-18 वर्सां प्राय भरता आसतना तांची मोत चड चंचल जाता आसतना मोगाच्या न्हू सुलभायेन ती संवसाराक वडण्याक वळख जातात, भावार्थतान पयसरतात. कितलीशीं आवय बापूय मोगाच्या भाव भयणीनो आज रडतात, फादर म्हजें भुरगें ताच्या फाटल्यान दवला, हाच्या फाटल्यान दवला म्हणून. आज म्हजो भुरगो ह्या वायटाक सांपडला, त्या वायटाक सांपडला. कित्याक मोगाच्या भाव भयणीनो, सारक्या रितीन ती भावार्थाची बुन्याद त्या भुरग्याक येवंक आमी कितें करी जाय आसलें थंयसर आमी चुकोवन पडल्या. आमी चिंतला जावंक पुरो या तें खाली फादरापाचें काम, या सिस्टरांचें काम, आनी कोणाचें काम दोतोन शिकोवचें आमचें न्ही. भावार्थांत भुरग्यांक वागोवचें मोगाच्या भाव भयणीनो तें हर एकल्याचें काम जावन आसा, प्रत्येक कुटुंबाच्या हर एक संद्यांचें. याजक आसात, धार्मीक आसात, शिक्षक आसात, ती ह्या तुमच्या कामांत तुमकां सहकार दिवच्या खातीर, तुमची जबाबदारी तांणी करच्या खातीर न्ही, तुमची प्रमुख जबाबदारी जावन आसा. आनी ती आवय बापायनी बऱ्या रितीन करच्या खातीर सहकार दिवच्याक हेर आसात मोगाच्या भाव भयणीनो. हें आमी आमचें कर्तव्य पयलें समजून घेवचें. आमच्या कुटुंबांत भावार्थाची बुनाद आमच्या कुटुंबांत आसूंक आमी हर एक प्रयत्न करूंक जाता. जर तर ती ना, भावार्थ ना जाल्यार, फेथ ना जाल्यार मोगाचें न्हू थंयसर विविध तरेचे फियर उब जाता, भेव उब जाता, आतंक उब जाता, तरेचे फ्रिक्शन थंयसर येता, घर्षण येता मोगाच्या भाव भयणीनो कुटुंबा सदां मदें. कित्याक भावार्थाक आमी बुन्याद जावन आमच्या कुटुंबात स्विकार करिना. दुसरें मोगाच्या भाव भयणीनो जावन आसा आमच्या कुटुंबात गरजेचें हे अक्षराक समज जाल्लें एक्सेप्टन्स. एक्सेप्टन्स म्हळ्यार स्विकार करचें, वळखून घेवचें. कितें आमी वळखून घेवचें. मोगाच्या भाव भयणीनो आमी कुटुंबांत जियेत आसतना आमी समजता की एक एकच लेक आमी आसना, एकच आवय बापायची भुरगीं एकच लेक आसनात. थोडी एका रितीचे आसतात, एका तरेचे गूण अवगूण, आनी एका भुरग्याक अनेक गूण अवगूण आसात. आमचें तें मस्त बरेंपण आसा, आमचें तें उणेपणी आसा मोगाच्या भाव भयणीनो. हर एकल्यान तें कोणी आमी परफेक्ट नाव ह्या संवसारांत, आनी हें आमी समजून घेवचें. म्हजें तें आसलें बरेंपण, तशेंच म्हजें तें उणेपण हांवें वळखून घेता आसतना, तशेंच आनेकल्या तें म्हज्या कुटुंबात सांगता तें बरेंपण आसा, उणेपण आसा, तें हांवें वळखून घेवंक सदांच तयार आसचें मोगाच्या भाव भयणीनो. जर आमी हें वळखून घेना, आमचें तें विविध तरेचें एरोगन्स येता. एक्सेप्टन्स केदाळा ना, एरोगन्स येता. आमी हांव सुवडू, म्हजें सुवडलें हें चिंता मोगाचें न्हू, एरोगन्स हें उब जाता. आनी कुटुंबां सांगात वयच्या बदलाक, कुटुंबां सांदे सांगात वयच्या बदलाक थंयसर घुस्पोट गोंदळ उब जाता. तिसरें मोगाचो आमच्या कुटुंबांत आसूंक जाय मॉडरेशन. मॉडरेशन मॉडरेशन म्हणल्यार शब्द कोंकणीन संगीत मीत म्हणून, मीत मीठ न्हय, मीत. मीत म्हळ्यार बॅलन्स म्हणून अनेक अर्थ आमी करियेत. बॅलन्स म्हळ्यार एका एक्स्ट्रिमाक न्ही, त्या एक्स्ट्रिमाकय न्ही, पूण बॅलन्स. तकलीत म्हणटा बॅलन्स आसचे प्रमाणे. हें कित्याक मोगाचें न्हू गरजेचें, मीत सांबाळचें कित्याक. एक ल्हानशें उदाहरण दिवचें जाल्यार मोगाचें न्हू, आजकाल आमच्या कुटुंबांनी मस्त तरांची कार्यक्रमां जातात, संभ्रमाची आचरणां जातात. जावंक पुरो ते एक जल्मा दीस, जावंक पुरो एक काजार, जावंक पुरो कुमगार, विविध बरी फाली मोगाचें न्हू आमी आचरण करता. भोव गरजेचें, करी जाय. कित्याक एका आचरणा मुखांतर कुटुंबाचे सर सांदे, सैरी देरी, इश्टा मंत्रां सगळ्यां सांगाता येवन देवाक अर्गां दिवंक आनी तो कुटुंबाचो एकपोट माया मोगू तो आनीक दृढ करूंक व्हरता अवकाश जावन आसा. भोव बरें मोगाचें भाव भयणीनो. पूण हे संभ्रम आमी करता आसतना आमी मीत सांबाळटा ओंगी. डू वी हॅव अ मॉडरेशन. कितलेशा काजारांनी मोगाचें न्हू, कितलेशा फंक्शनांनी
उदका बरी सोरो वाळटा कित्याक कित्याक ताणें इतलें डेकोरेशन केलां तर म्हाका ताच्याकी चड करीचे हें कॉम्पिटिशन मोगाच्या भावा भयणीनो आज कित्याक ह्या दिसांनी कोरोना पिडे वरवीं संभ्रमा मस्तू जायनात मस्तू कडेन संभ्रमा करूंक जायनात केल्यार ती भोव उण्या लोकां मुखार करचे भोव बरेंच मोगाच्या भावा भयणीनो भोव बरेंच कित्याक म्हळ्यार आमच्या जिवितांत आमी इम्बॅलन्स जावन गेले थोड्यान सांगचें आसा हांव म्हजे पयशे खर्चितां म्हजे पयशे कोणाचे कोणी आनी येवना मोगाच्या भावा भयणीनो पयशाक मोल आसा ताका व्हॅल्यू आसा आनी खंयच्या खातीर ते खर्च जाय त्या खातीर ते सारक्या रितीन खर्चिल्ले वरवीं मात ताचो व्हॅल्यू मेळटा म्हजें म्हणल्यार कुडलें हांवें जाय जाल्यार खर्चिल्लें मोगाच्या भावा भयणीनो ताच्या की चड बरेपणाक ते खर्चूंक साध्य आसलें चड बरेंपण तें आमकां हाडूंक साध्य आसलें हें करूंक आमी पसारता गे आमच्या जिवितांत मीत मोगाच्या भावा भयणीनो आमी सांबाळची भोव गरजेची चवथे मोगाच्या भावा भयणीनो आमच्या कुटुंबा जिवितांत भोव गरजे जावन आसा आई म्हळ्यार इंटिमेसी म्हळ्यार शब्दाचो अर्थ कोंकणी संगीत लागशिल्लो संबंध हाय आनी बाय न्ही आजकाल मोगाच्या भावा भयणीनो हो लागशिल्लो संबंध मस्त उडो उणो जावन येता आमच्या कुटुंबान कित्याक चड मोल आमी आमच्या गॅजेटांक दिवंक सुरू केला आमच्या मोबायलाक जावंक पुरो या टीव्हीक जावंक पुरो या कलेक सिस्टम आसा कंप्युटर आनी कितें उरले सकट हला संगती मोगाच्यानो चड वेळ आमी दिता आसतना आमी एकामेका खातीर दिवचो वेळ तो उणो जावन येता सबार घरांनी जेवतना आनी अशा वेळार टीव्ही चालू आसा मोगाचे टीव्ही पळोवन जेवचें चड वचून आजकाल भुरग्यांक कितें खावयचें जाल्यार कितें तांकां करचें जाल्यार ह्या माध्यमा मुखार तांकां तें करचें पडटा इतलें अटॅचमेंट मोगाच्या भावा भयणीनो आमी ह्या वस्तूंक जाल्या आमच्या जिवितांत की मनशा संबंधाचें महत्व आज आमचें तें उणें जावन गेलां आमच्या कुटुंबांत मोगाच्यान आमी विचारचें कितलो वेळ आमी एकामेका लागीं उलोवन करता म्हाका उगडास आसा ल्हान आसतना आमी तेर्स जाल्या उपरांत सुमार एक अर्दो घंटोभर उलोवचें आसलें तर त्या वेळार टीव्ही नासली त्या वेळार दुसरें कितें नासलें पूण एकामेकाचें त्या दिसा जाल्लें कितें आशिल्लें बरें वायट कितें जालें एकामेकाचें वांटून घेवचें आनी मोगाचें न्हू हें केल्ल्या वरवीं आमची कुटुंबाचे सहसर्याक आमी सांगाता दवरूंक शकता एकामेकाक आमी समजोवंक शकता एकामेकाच्या कश्टा दुखांत आमी हात दिवन सांबाळूंक शकता आनी यल अक्षर मोगाच्यान 5वें जावन आसा ताका संबंद जाल्लो शब्द लिजनींग म्हळ्यार आयकुचें आमकां मोगाच्यान वस्तू उलोवंक जाय सांगूंक जाय दुसऱ्यानी म्हणचे आमी सांगचें आयकूंक जाय पूण मोगाच्यान आयकूंक आमी वेळ दिवचो कितलो आसा आमच्या कुटुंबांत आमी एकामेकाच्या कश्टा दुखाचे कितें काणयो आसा ते आयकूंक कितलो वेळ आमी दिता आजकाल अनेक विशेष पिडा मनशाक येवन आसा जिवितांत डिप्रेशन म्हणटा आमी डिप्रेशन मस्त जाणां डिप्रेशनाक येता खिन्ना ते वळख जातात एकसुरपण अनुभव करतात सबार जण कावन्सिलिंग आयिल्ल्या वेळार मोगाचें हें आमकां कळीत जाता की आज तांकां आयकूंक एक पेशंट हियरींग म्हणटात सोल्युशना न्ही खाली आयकूंकूच कोणूच ना जाला आनी तें कोणूच कोणा लागीं तें वांटून घेवंक जायनासतना मोगाचें तेच भितर दोन कितलोसो लोक आज पिडेस्त जाला आमच्या समाजांत आमच्या कुटुंबांत आनी ह्या खातीर कुटुंबांतच मोगाच्या भावा भयणीनो जर आमी एकामेका आयकूनच्यान वेळ दिता आनी एकल्यान येवन सांगाचें म्हणणे मोगाच्या भावा भयणीनो जाय जाल्यार तो सांगून न्ही म्हळ्यार चिंतपान न्ही पूण आमी समजून घेवचें आनी एकलो व्यक्ती एकसुरपण अनुभव करता जावंक पुरो निराशा अनुभव करता जावंक पुरो या कितें दूख अनुभव करता जावंक पुरो अशा एका परिस्थिती वळख जावन ते आमी समजून घेवंक आयकूंक केन्ना तयार आसा मोगाच्या भावा भयणीनो थंयसर ल्हान ल्हान समस्या आसतनाच ताका पर्याय सोदूंक आमकां साध्य जाता आनी निमाणे मोगाच्या भावा भयणीनो वाय अक्षर ते जावन आसा ताका संबंद जाल्लो शब्द यर्निंग फॉर द फॅमिली वेलफेअर कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर म्हजो पात्र कितें आसा तो हांवें करचो
यर्निंग फॉर द फॅमिली वेलफेअर नाजाल्यार येल्लिंग स्टार्ट जाता मोगाचें न्हू आमी एकामेका तें दुरसोंक प्रयत्न करता ताणें केल्लें समज जावना आनी केल्लें समज जावना मोगाचें न्हू आमी दुर्स जाल्यार कुटुंब आमचें खंयच वचना पूण सट्टा सांगात धरून एकामेकाच्या बरेपणा खातीर हांवें कितें करयेत हे सवाल जर हांव म्हज्या कुटुंबांत विचारता तर मोगाचें न्हू कुटुंबाच्या सगळ्या संगी एकवटान मोगान हांव फुडें सरूंक शकता तर आज आमच्या सर कुटुंबा सद्यांक मोगाच्या भाव भयणीनो आमी विशेश जावन जेजू मोरी आनी जुजे ह्या हांच्या भगिवंत कुटुंबाक समर्पण दिवया जेजू मोरी आनी जुजे हांचे ते कुटुंब भगिवंत कुटुंब म्हणटा विशेश रितीन थंयसर तांचे थंय भावार्थ आसलो तांकां एकामेकाक तांणी स्विकार केलें तांचे थंय मीत आसली लक्षिलो संबंद जाचे ते आसलो एकामेकाक ती आयकली आनी एकामेकाच्या बरेपणा खातीर ती वावुरली तेंच आमच्या कुटुंबांत आमकां आदार जावं आमकां हर एकल्यांक आमचें कुटुंब मोगाचें भावार्थाचें शांतीचें भंडार जावन ह्या संवसारांत जिवंचाक हे घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया आमच्या कुटुंबाच्या सद्यांक जेजू मोरी आनी जुजे ह्या भगिवंत कुटुंबाक भेटया जेजू मोरी आनी जुजे आमची कुटुंबां आमी तुमकां समर्पिता तुमीच आमच्या घरांनी वस्ती करून आमकां सोलोवन व्हरा आमचे अत्रेक सूख दूख कश्ट आनी वावर आमी तुमकां भेटयता आमचे घरांनी भावार्थाचें मोगाचें समाधानाचें आनी भगिवंतपणाचें बिडार जावं आमचे मदलो एकवट थीर जावन माया मोग सदांच वाडो जेजू परगांवांत आशिल्ल्या आमच्या सर मोगाच्या आमचे थंय तूं एकवटान दवर तांकां तूं सुरक्षीत सांबाळ तुजे बरोवसून अंतरलेल्या सर आमच्या कुटुंबा सद्यांक सोम्या तुज्या राज्यांत तूं आसरो दी मोरी आमचे भोव मोगाळी माये आमचें कुटुंब तुका जावं मोगाचें सर आमच्या गज आनी तूं फाव माये सर वायटाचें जैत व्हरूंक आमकां तूं शिकय माये आनी शेगुनाचो मार्ग तूं आमकां दाखय जुजे मोगाळा जुजे दयाळा सुताराचें काम करून तुज्या कुटुंबाक तुवें पोसलें जसो तूं नितीवंत आनी प्रामाणीक जालोय तशें आमी जाय शंकर सर आमच्या कुटुंबा सद्यांचेर आमच्या योजनाचेर हाती घेतल्या सर आमच्या कामाचेर तुजे आशिर्वाद पठय बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन दिव्यवाणी दिव्यवाणी दिव्यवाणी